वेलकम बॅक टू माय चॅनल. कशा आसा तुम्ही? आम्ही हांगा बरी आसा. आयज आसा डे 2 इन बेंगलोर. ओके, सकाळ जाला, नाले फ्रेश जाले. ओके, आता वयता आमी ब्रेकफास्ट करपाक. हांगाच हा हॉटेलानूच. ओके, सकयल बुफे सिस्टम आसा, ब्रेकफास्ट करता. ओके, आणि आयज कितें प्लॅन आहा ते तुमकां मागीर कळटलें. ओके, शिव ते रुमान आसा दोगां जाणां, शिव आनी देतवी. आई हांगा आसा. आई सगळें हाय म्हण. आई पळय नया नया माल चुडीदार. अरे न्हीद पडली मगे? बरें न्हीद पडलें का? म्हाका न्हीद पडकूच ना. कित्याक खबर आहा, न्यू जाग्यार न्ही म्हाका अशें खंय गेलें सपोज न्यू प्लेसीर म्हाका तर झॅम पडना. म्हजो हेच प्रॉब्लम. हांव बरें आसलें एसी गादी बिदी सामकें सॉफ्ट सामकें, पण झॅम पडत ना. तूं न्हिदली मगे? ती न्हिदल्या, हांव हॅपी. तिका मागीर हेडेक जाता न्हीद पडना जाल्यार. सारकें सॉफ्ट गादी बरी दिसता. ओके, सो आमी रेडी जाला. पळोवया आयज कितें कितें प्लॅन आहा ते. भायर कशें आसा क्लायमेट ते भायर गेले तेन्ना कळटलें आमकां. आतां भितर आहा न्ही आमी, सो बरें आहा हे पळयात, बरी दिसता. ओके चला, भायर सरता, ब्रेकफास्ट करपाक वयता. तुका रितिकाक आनी श्वेताक मेळयता. ओके चला. पळय हिरो आला बापूय. हाय म्हण सगळ्यांक. तिका जॅम जावंक ना खायच ताका लागून. सो आतां आमी येयला हांगा ब्रेकफास्ट करपाक. कितें कितें आहा? ओके, दाखयता तुमकां कितें कितें आहा तें. सो हांगा ब्रेड बीन आसा आनी हांगा सगळें हें आहा, ज्यूस, ऑरेंज ज्यूस, स्वीट लस्सी आनी हांगा सगळें केक आहा. आनी तें कितें? सँडवीच आनी थंय आशुनात ते पळय, ते पळय केक बी आहा. सो हांगा आसा सांबार. सांबार सामकें गरम आहा. चटणी आनी हांगासर न्ही हें आहा, कितें भाजी, ब्रेड पकोडा, पोहा, मागीर फुल्ली गोरी रायस खंय, आनी अंडा बॉयल्ड आसा. हें चिकन, पण आमी आयज चिकन खायना. आनी हांगा आसा फ्रुट्स आहा, पपाया आनी पायनॅपल. हां चल खा चल. चला आतां आमी ब्रेकफास्ट करता. थोड्या वेळ मेळटा तुमकां. लस्सी दही ते मिल्क पण कितें. सो हें आसा म्हाजें ब्रेकफास्ट प्लेट. इडली, चटणी, सँडवीच, पोहा आनी कितें रायस, हें कितें फोडणी मारला. बरें घेतला आणि कपकी घेतला आणि दूध घेतला. सो आतां आमी येयला स्नो सिटी एन्जॉय करपाक. सो पर पर्सन कितलें म्हणलें? 750 पर पर्सन, 750. आनी दाखयता तुमकां कितें कितें तितून एक्टिविटीज आहा तुमकां दाखयता. सो हेतून न्ही हे सगळे एक्टिविटीज आहा. स्नोबॉल, ट्यूब्स, कॅफे, कास्टर, क्लायंबिंग, इग्लू, स्लायड्स, बास्केटबॉल, राफ्टिंग, डिस्को एंड मेनी मोर. सो हें सगळें तितून आयला 750. हांव रितीक आनी शुनाक करतलें, मम्मी ना. सो ग्लोव्ज, जॅकेट बिकेट सगळं तुमी प्रोवायड करतात. सो सॉक्स जाय जाल्यार घालून येवंक जाय. खबर हांवें आयज शूज घालूंक ना, सो म्हाका एक्स्ट्रा चार्ज करतले ते सॉक्साक. शुनाक रितीकान सॉक्स घातला. पळया कशें कितें आहा तें. आनी आतां गर्मेन न्ही असले स्नो केन्ना अशें वचूंक ना आमी. ना केन्ना अशें स्नोन बी फस्ट टायम वयता आमी. गोंयान आसा, तुमकां सांगू जें लागीं आसा पळय गोंयान आसा म्हणटा, केन्ना गेला ना. इतले पयस येवन बेंगलोर येवन आतां आमी स्नोन वयता. ओके चला या. सो हांगासर एक फोटो घेता आमचे आनी फाटल्यान पळया स्नो आहा. हांगासर तुमी दितले आतां जॅकेट घालपाक. सॉक्स म्हाका ते सॉक्स न्ही. तो चप्पल बीन सगळे शूज बीन एक बॅग दिला घालपाक आनी म्हाका सॉक्स. सो हांगा आमकां जॅकेट दिला घालपाक. घाल रे अशें. कितें करता? स्ट्रीप आहा, स्ट्रिपाचे वयर घाल गो. हांगासर दिता. ओके घाल. बसते ग्लोव्स घाल. ऑल सेट. ऑल सेट. चला
हा वय थंड थंड हा थंड थंड अपाय चला चला आई ये ना म्हणलं आई काढले उकलून हे पण आई आई सगळी झोंबी आला सॉलिड असा बेस्ट तोंडातले धुवर येतात आई आई चरपाक जायना इगलू वच बरे सॉलिड थंडी खाता सांगू तुमका किती सांगा बेस्ट अशी सगळी खंय गेला आम्ही बेस्ट आई थंय रावला आई येईना काय पुढे इतले थंडी तोंडार पण धुवर येता भितर राहते साडी साडी घेऊ साडी घेऊ चांगले घाल चांगले घाल हा घाल रे मम्मी आणि येना खंय मम्मी हांगा बसता खंय हे न्ही चायचे स्टॉल हांगा च्या आनी तुका हे मेळटले मोमोज मम्मी येना खंय मम्मी जायना खंय बसता मगे आमी वयता कितले मिनिट हे 45 मिनिट न्ही बस हांगा बस हां बस हांगा बस शेवंता थंड लागले खंय चाय पिवपा येयला आनी हांगा चाय पिवपाक गर्दी पळय आवय लायट ऑन केले चाय मेळ्ळा हॅपी जस्ट आमी 10 मिनटां खेळ्ळे आनी येयली आमी भायर ना आनी वयता का मम्मी येयली आमी भायर जायना आमच्या कडेन तुजे कडेन पुरो पावलो पांय सॉक्स बी सगळं घातला पांय न्ही हे कशे अशे नम जातले घट जातले पांय चलपाकूच जायना आनी मम्मी आनी चलपाकूच जायना शी संवय ना पयशे आमचे चड वेळ खेळपूच ना आमी कितें खेळपाचें आयज आयज इतलें चिल्ड भितर हांव पुरो म्हटलें मातशें पयलें न्ही एन्जॉय केलें न्ही मातशें खेळ्ळें आमी येयली आमी एक चाय गोड जावन आयली आतां मातशें बरी दिसलें नाका रे बाबा हें आसा हिटर पांय गरम करता खंय आमचे हांगा फोटो पळया एक घेवया न्ही एकूच काडला रे आमी पळय एकूच काडला रे हेजे जायना हो पळय आं पप्पा मारशी जस्ट स्नो सिटीच्या सायडीनूच न्ही हांगा हें आहा वॉटर वर्ल्ड म्हणजे वॉटर पार्क
आनी खूब व्हडलें आसा. आमी गेल्ली हांगा न्ही शवराज इको फार्म ते धाकटे, पण हे खूब व्हडलें आहा. जस्ट सायडीन आहा हें पळयात. तो जालें आमचें स्नो सिटी. आई चलपाकूच जायना, आई अशें पडटा हें पिना हेका धरून चलपाकूच जायना. चड वेळ खावंक ना आमी. ही येना म्हणटाली, पण हांवें म्हटलें असलें आनी खंय पळोवंक मेळटा परत परत. मम्मी म्हटलें यो म्हटलें आसूं 5 मिनटां एन्जॉय कर. हा जायना चड वेळ. 45 मिनीट ते 45 मिनीट तुमी भितर रावूंक जाय, पण 45 मिनीट खंय 10 मिनटां भायर येयली आमी. चीड जाला सारकें. ओके, सो हो व्लॉग हांगा सेंड करता. आतां फुडें आमी खंय वचपाचें आहा तें पळोवया खंय ते नेक्स्ट व्लॉग येतले. ओके, सो व्हिडिओ आवडलो जाल्यार लाईक करा, शेअर करात आणि चॅनलला सबस्क्राईब करा. तर मेळ्या नेक्स्ट व्हिडिओ. टिल देन बाय, टेक केअर. Bye. I love you, friends. Please, you comment and subscribe to my channel. Go Facebook. चला बाय.